नमस्कार, हांव सरिता सरतास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया फ्लावर बटाटाची भाजी। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या, तातूंत हांवें 2 चमचे तेल घातलां। 6 लसणीच्यो पाकळ्यो हांवें धाडावन घेतल्या, त्यो घालता। लसूण मातशी तळसून घेवपाक जाय। 1 कांदो हांवें बारीक शिनून घेतला, तो घालता। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। कांदो आमकां खूब तळसून घेवपाचो ना, भाजी शिजता आसतना कांदो शिजता। 1 वाटी हांवें फ्लावराचे कुडके करून धुवून घेतल्या। 1 वाटी बटाटाचे कुडके करून घेतल्या। अर्ध वाटी हांवें ग्रीन पीस घेतल्या, ओले वाटाणे। मिक्स करून घेऊया। तातूंत घालता चवीपुरते मीठ। भाजी शिजपाक जाय ताका लागून थोडेशे उदक घालता। तुम्ही भाजी तेलार शिजयतली जाल्यार थोडे तेल चड घालपाक जाय आणि उदक घालिना जाल्यार जाता। मिक्स करून घेऊया। हाजेर झाकण घालून भाजी शिजोवन घेता। भाजी शिजता आसतना मदी मदी ढवळून घेवपाक जाय। हातूंतले बटाट शिजले। 1 ल्हानशे टमाट कापून घालता। टोमॅटो घालता आसतना बटाट शिजल्यानंतर घालपाक जाय। बटाट आणि टोमॅटो बरोबर शिजत घातले जाल्यार बटाट शिजपाक वेळ लागता। पाव चमचो घालता हळदीची पावडर। अर्धो चमचो घालता कोथमिरेची पावडर। अर्धो चमचो घालता मिरचीची पावडर। मिरचीची पावडर घालता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात। मिक्स करून घेऊया। तातूंत हांव थोडीशी साखर घालता, 2 चिमटी। ताजेर घालता ओली कोथमीर। मिक्स करून घेऊया। पळयात भाजयेतले उदक सगळे सुकले। तुमकां जर मातशी पातळ जाय किंवा ग्रेव्ही जाय जाल्यार थोडेशे उदक चड घालून मातशी ग्रेव्ही दवरपाक मेळटा। फ्लावर बटाटाची भाजी रुचीक लागता। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।